पयल सुवाते सदांचे भाशेन मुखेल खबरो आयक्या न्हू. हे पाटी वोट मात आसतना कपलांत बेजुजा करया दंपरांत करना काय. आदी आंक पेट दिता जाल्यार माय रखडी ती पांयां राबरात पायल चपलां उबाताली. गोंयकारांचो ओय मेल्याय रे, जाग जाय म्हजें नांव लांप्याव आनी हो गरम गोंयकार घेवन येयलो तुमकां गोंयच्यो आनी सगल्या जगाच्यो खबरो साश्टी भाशेन. हांव आतां पुराय खबरो आयके मरे. चल 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 आतां वोट मारूया, कपलांतलो पेजो उजार करुया, दोपरांतलो काडून सायडीन दवरुया. जाल्यो मुयेली साव टायमार केसो फुगड्यो घालून लायताय रे हांकां. आनी मागीर आम गोंयकारां चडशे तो दोपरांत बेजुजा करून वोट माताय. राव पयर आयको येयलो म्हाका. तेणे म्हणलें मरे, आय एम हर्ट बट नॉट डिसअपॉयंटेड. पूण हांगे मोगा कुडतोरे पोमशेलो ताल्ल्यान पयर सितमेंतान सगळे माजारान हुस केले. राव तेंपा प्रमाणे मात्या कुरपणे मुटाय तें कोणें सांगो ना काय. 10 पाट निवडून येयलो म्हणटा पूण तरी पूण आवय कितें खर्चातालो टिकेट घेवपा. इदाज खूंय पावली ती चोय नासतना. गाडी चड पोरने जाल्यार मागीर स्क्रॅपा दिवपा जाय न्हू. आतां चोय हांव सावथ गोवाक ते एग्जाम कॅन्डिडेट उबी जाले. आतां मरे तांकां आमी इस्कलां आसतना ते बेब्यांची तपासणी कोताले ते भाशेन तपासपा बसया न्हू. तपासणी म्हळ्यार म्हाका उगडास येयलो एक पाटी इस्कलां मरे लॅबोरेटरी तो मेलो बेबो. हांव चिंतोणा कितें काय कोण मरे हो पांय हापडूंक लागलो. आनी कोण कोण मेजा वयर गुंडोवन हेणे मरे सकल जमनीर उडकी मारली. तें चोयन क्लासींत सगल्या चेडवांनी जमनीर सावन बांकाचे उडकी मारली. वयल्या बोगलां डेल मुजेर हांवें ते मेल्लो बेब्याक कितें नाक जालो केलो आसता मू. तें बरें आसा. आतां येयली सा खबरो करया. भाजपाल्या वाल्यांनी आमकां पालोलोली बाई दिल्या. ती चड शिकलोली, MBA कितें म्हणो केलो हुंय आनी मिडिया आनी रियल एस्टेटा व्हडली व्हडली पोजिशन आसाय हुंय. ते काँग्रेसान हांकां वास्को नावाल कापितांव दिला. तो हुंय कारगिल गेरां झगडोन येयलोलो आनी वळख आसता इंजिनियर आनी तेणें बी MBA म्हणटाय तें केलां. तिसरो तो उजो म्हणटाय ते पार्टींतलो एकलो कुर्तोरे रुबट पेरेरा म्हणलो. रावा हो त्या पामशाला ताल्ल्या सयऱ्यान कुर्तोरे म्हूण बेश्टी चांबड जायना काय. तेणे 12वी पास करून इलेक्ट्रिकल ITI केली हुंय. जाल्या हे पावटी सावथ गोवाक 3 कॅन्डिडेट आसाय आनी ते गुय शिकलोले आनी तेंक चोयल्यार कटरे आदल्या कॅन्डिडेटां भाशेन शिकलो बटाट न्हू. ती न्हूय हुशार आसाय. आतां वोट कोणा दिवपाचो ते जेलें डिस्कसांव करया न्हू. पयलीं ती भाजपाल्यां पालोलोली बाई दुडवास बांपर आनी तेगे पाटी कडे गिरेस्काय कुसत हुंय. ती मनीस बरी जायत पूण पाटी मरे फटी मारपा सुय आसा आनी फटी मारूं सारकी न्हू मरे ऊन न्हू. आजचे दिन दीत म्हणो दिवंक ना. आवय ती 15 लाखांक उतरां आयकोन हांवें केसो शॉपिंगा लिस्ट केलो त्या दोणा. तो सांग्या वयर पेचून त्या आजून मेळ्ळे पावटी इंचाता. ते 2 कोडशे काजू फेणी ऑर्डर केलो केदो हाडूं रे मू. आनी हांव ताका सदां सांगता ते दोया हाडा मनशान 15 लाख बांकां घातरी हाड मू. आतां कापितां खबरो करया. ते काँग्रेस पार्टीकू शाश्टी लोक मरे जळी जांकून वोट माताय आनी निवडून येतरी त्या माकडां भाशेन भाजपाल्या पाटी उडकी माताय. येश म्हळ्यार तो आतां कॅन्डिडेट म्हणटा वर्सान वर्स हुंय दोयऱ्यांत कचरो भायर फोण दोयरो साप जाता ते भाशेन गेल ते पावटी 8 कचऱ्या पोटल्यो काँग्रेसान भायर पळ्याय हुंय. पूण हे पावटी मरे ते काँग्रेसा बारा सगळे गोंयचे एक्टिविस्ट घुस्पोताय आनी त्या एक्टिविस्टां बारा सगळी गोंयची परजा आसा.
तिसरो तो उजो उजो मोठे पाटीन तो कॅन्डिडेट हांवें पयर एक व्हिडिओ चोयलोलो. सायबाबा कश हो मरे लांबो काल सामकान शेतान देंवन उदकां बाता रोंपी ओपुतालो. पालोवलोली बाई इम्पोर्टेड कॅन्डिडेट म्हूण बेरगांव गायला आनी पार्टी मदें भितयल्यान हूंय मातशें फूट पडल्या. कित्या तेंगे कार्यकर्ता मदें कोण इचून काडूना म्हूण ती बेजार आसाय. तेंगे प्रॉब्लेम सॉल्व करपा उब रावना आनी ना म्हूण केन्नाय खंयच्याय इगोर्जां भितर सोलो दिसती पडना. पूण आतां देर फेंतू वयत थिंगसो इगोर्जां भितर पाद्री हात दिन फोट काडून सोशल मिडियाचेर घाताय. साय बाबा कश तेंच बारा तो आनी आतां देव आपणागे फोन घेयना म्हूण तो मामूय बीन इगोर्जां घुस्पोता. हांव म्हाका तेका दिसत जाल्यार एलिसां बगले पावले म्हूण देव बोवाळां पळो आसता म्हूण. ते उजो उजो म्हणपा पार्टी कॅन्डिडेटाक कोणूय वळखना. तेक देर फेंतू सोबे माजार उब केला आनी तेक बावड्या लोकांक कितें सांगूच तेंवूय कोणा जायन घुस्पोता. ते पार्टी अधिकारी बोगर दूख घडोवन व्हिडिओ दिसती पडटाय आनी हांगे भायर गांवां रावता गोंयकार तें चुरचुरेन बांपर पयसताटाय हूंय. तेंगे कॅन्डिडेट मनीस एश बरो म्हूण आयकिलां पूण ती पार्टी मरे भाजपाल्या पासत वावरून गोंयचे परजे फोटयत म्हूण बेरगांव पळा. हें सारकें जालें हांवूय नोका पूण चडशे गोंयकार ते भाशेन उलयताय कित्या म्हूण कोण जाणा. ओके हें आतां आमी इंग्लिशीन म्हणटाय ते भाशेन कॅन्डिडेटांचें एसेसमेंट म्हणलो केला न्ही. जाल्यार आतां वोट कोणा मारपाचो. लांप्या मरे उमक्याक वोट मार म्हूण सांगना पूण एक एडवायस दित रे. गोंयचे परजेन आपलें चिंतूं जाय न्हू. शेजऱ्यान सांगिल म्हूण हांवें वोट मार म्हूण जाता. शेजऱ्या कपलां मेंद आसता आसलो तुजेय कपलां आस मरे तो उजार कर. सदां एलिसांवा टायमार दनपरांत मच उजार करनाकाय. जो कॅन्डिडेट एलिसांवा टायमार चकचकीत जायन तुजे मुखार येयलो ओ येयलें आनी ती मागीर जीग जायन पोखलीं वयता जाल्यार चिंतूं नाका. हुंयच कॅन्डिडेट गोंयचे परचे दुख्खां आनी सुख्खां वांट घेयलो आसता तें नियाळ कोराय. एलिसांवा टायमार देर फेंत उब जाताय आनी मागीर टाटा बाय बाय कोन्न गोंयकारांक कोंक दाखयताय. शिडूक रावाय गोंयकारां दो जाग जायाय येवूय पाटी तोपी घालून दिनाकाय. पायल चपलां मरे म्हाका केसो राग येतालो. आदीं पायल चपलां घालून भोंवतालीं तें उगडास आसा तुमकां? ना उगडास ना जाल्यार तुमी इश्पा भायर जाणटे जालें आसतलीं. गोंयकारांगे ती पायल चपलां सारकी फेवरेट आसलोलीं कित्या आनी खंयच्याय कंपनी मेळना आसलोलें न्ही रे. भुरगेपणार एक चपलां पार गेल्यार वरोस मायज घायन जोरोवपा मेळटालें. पावस जावं गीम ती मरे पावसान सांगो नाका तडी सारकी घायन भोंवतना फटाक 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 करून फाटल्या पांयांचें सगळें चिक्कण उसडून घातालीं. ती मातशें पोरणे जातरी तेंच्या मुखा वयल्या बोटांकच वादी त्या बुरकांतल्यान भायर सताली आनी ती जत मातशें पोरणे आसल्यार काय नको त्या बुरकां लोट्टू मेळटालें आनी नेज त्या वादी भायर सरल्या आनी सांगो नाका चिडून 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 बोट दुखोवन येतालीं. निम्माण मागीर कोणी भितयल मोती आसाय ते बॉडी वो दीस पीस घेवन तोपून कांयच नको घाताले. मुंगेले ने वाणा वादी एक पाट भायर सोलोली. मुंगे आमी प्रदीप दीस पीस घेवन कांयच नको घात म्हूण हांवें करपा ट्राय केलें. इल्लो चोडो फोर्स गायलो ते वादये बुत्तां मरे कातरोन गेलो. मागीर मायन तींच तुटलो जोच घेवन मुजे हाटल्यान दामालो मार घालपाक. त्या तेंपार मरे ते पायल जोत्या वयलें कोटींग सदां दये आसतालें आनी पोंडचें मोडबा नाजाल्यार चुट्टे कलर आसतालें. हांव केन्नाय चिंतूं पडटालो. सगल्यांगे जोती एक भाशे दिसताली पूण जाय जाय एक कडेन जमा जायन जोती काण वचोन मागीर पोत्तूं येत रे तेंक एक एकले हो घें कोटालें आपणागे जोती खुंयची ती. हांव मरे मातशें तकलेन उणी मोती आसलो न्हू. मुंगे आनी जोत मिस्तुरा जायत हांवें ते राबरा जोत्यांचे वयरूक ते कात्रेगान मुंगे नांवां एल्फाबेट घातालो. पूण चडशे जाण मरे सगळे एक भाशे आसल्यार पासून केचकाय करून पांयांक घातरी कटाले ही जत मुंगे न्हू. भुरगेपणार त्यो वाणो पांयांक घालन भोंवताले खरें पूण केन्नाय हेटो जाल्यार मरे ती धांवता आसतना पांयां पतपतून भायर सतालीं. तेक लागून ती जोती मागीर आमी केन्नाय हाती घालन धांवताले. मुंगे जोती चडशीं सारकीं जल्लो आसतालीं आनी तेंचे वयलें धवे कोटींग जोरोन पोंचे कलरार रावंडो कुडको दिसती पडटालो.
मुंगे ती 100 नंबरा जाती एक पाट मांगे आनी तापसाणी नाकाय मग हांवें ती 2-3 वर्सां कुयदादान गायली. निमाणटे वाणा हाटल्या पंच जरोन सारको यू शेपी कात्रो पॉयंट धाकट्यो जायन हाटल्या मगे पांयां फूट जोत्या भायर पडपा लागली मग मांयक दाखयली. वयल्या ती म्हणूं लागली तुक्के आनी पांय राखसा भाशेन कितू फास्ट वाडटाय रे मग. तेंच दुसरो उपेग म्हळ्यार कोणाचोय राग येयल्यार एक पांयां जात हाती उबान दुसऱ्या हापायतल्या भाशेन भिवपाकूय मेळटालें. हे शेंकना एक दीस मरे पासा तेंपार गड्यान हेटोना सदांचे भाशेन प्रदीप म्हाका नागोवपा लागलो. थोडे वक्तान मुगे पासियेंस पेड्ड्या जाल म्हूण हांवें मुगे पांयां जत हाती घेवन उबान तेका मारूंक गेल्ल्या भाशेन केलो. तेणें जत उबान म्हजें होरें मारलें. ते पावसार रेब्यांत जत म्हजे मारलो तेंच मरे मुंगे धये बुशकोटाचे 2-3 रेब्या शाप पडली. घराक वयतरी ते बुशकोटाचे शाप चोयन मांगे नेरवां चाडोली आनी म्हज्या बंकाचे 2-3 तेगे जत्या फाटक्यो पडल्यो. ते चोय मग गुन्या ना रे, वॉशिंग मशीन नासलोली न्ही रे त्या दणा. ती जोती मांगेली फेवरेट आसलोली पांयां घालपाक न्हू. आमकां पेट दिता जाल्यार रोखडी पयलीं आरती उबारताली आनी हांव मरे तेन जत उबारलो चयल्यार मार पडो म्हूण धांवल्या हाटल्या शेवटू मारताली. कितलें डॉज मान झीग झॅग पासून कोण धांवल्यार तेगे तीर केसो चुकना आसलोलो. आवयस त्या तेंपार केस केस भाशेन मार पडटा रे बाबा. आतां मॉडर्न आवय तें चोयन म्हटलें येश केल्या बंबई पाताई. बरें रे दुसऱ्या मंगळारा मेळ्या. गरम गोंयकारा आनी सितमेन काशनो पयलीं संपयत मुगे काणयो. मोग आसूं. दिस इज लांप्यां सायनींग आवट म्हळ्यार आवट.